सगळीं उबी रावया. Sorvespora quacanam sogniamo cielo devacaio ancora Ulasani Sorvespora quacanam sogniamo cielo devacaio ancora Dogoliami tacio scelio Moi pasan solo sambarlonio Tačemu karjato jato amsodiu Amita solo tači porsa Alleluja, 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 alleluja. Sorvespora quacanam sogniamo cielo devacaio ancora Ulasani Sorvespora quacanam sogniamo cielo devacaio ancora एक गोडीभर उगीच रावन आमचें मोन आमचें काळीज हे मिसाची भेटेंत वांटो घेवंक तयार करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी देवाचो मोग तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे परबेक आमी तयारी करता आनी ताच्या रेलिकेचे दाखोवणेंत आमी वांटो घेता. आज पवित्र सोबा भाग्योन आंद्रे बारांतलो एकल्या धर्मदुताची परब आमी समोरमता. आयच्या सेवाधर्माचो विशय जावन आसा सांडलोल्यांक सोदून काडूंक जेजू सारकिले गवले आमी. भाग्योन आंद्रेक जेजून आपोवणें दिलें आनी ताची फावो ती आकारणी केल्या उपरांत ताका जेजून आपल्या सारको बरो गवली जावंक पाठयलो. जेजूची बरी खबर मनशांक परगटूंक भाग्योन आंद्रे गांवांनी भोंवलो आनी शेकी जेजू खातीर मार्तीरपण ताका फावो जालें. दर एका जेजूच्या मिशनरी पाटलावदाराक जेजू बऱ्या गवल्याच्या काळजा सारकिले गवली जावंक आपोवणें आसा. तर आमी जेजूच्या सोरवणेचो मोग अनुभवून आमी जेजू सारकिले गवली जावंक आनी सांडलोल्यांक जेजूशी हाडूंक भाग्योन आंद्रे आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन ह्या मिसा समोरमणेन देवाचो आदार आमकां मागुया. भयणी भावांनो, सांडलोल्यांक सोदून काडूंक जेजून आंद्रेक आपयलो. कारबी तो आसलो. आंद्रेन जेजूचो आपल्या जिवितांत अणभव घेतलो आनी बरो जेजूचो गवळी जालो, बरो जेजूचो धर्मदूत जालो. हेच भाग्योन आंद्रे भाशेन आमी जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक अदीक करून सांडलोल्यांक गुरजेवंतांक आमी हो जेजूचो संदेश दिवन आमी जेजूचे गोवाय वो बरे गवळी जावंक करपा मागतना जायते फावटी आमी चुकल्या. बरे गवळी जावंक ना. जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक आमी वांटूंक ना. घोडी आमी लॉजल्या, घोडी आमी भियेल्या,
आनी हे भाशेन आमी देवाक आनी भाव भयणीक ओकमान केला. हे वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून कालदिकायन बोगसणे मागुया म्हणून हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मोलांत चिंतून तोंडान चारून वायट जारून बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगल्या दिवचांनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवाक आमी दिन वाचुया वा काणुया म्हणून मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभव पासत आमी तुका वखणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमया देवा देवाचे शेडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमी सोण एक एकल्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया. अदीक करून पिडेंत आसलेल्या भाव भयणां खातीर आयच्या दिसा काजराचो दीस वा आपल्या जल्माचो दीस मनयतात तांचोय उगडास करून मागुया. जी आमची भाव भयणां पडदेसांत आसात तांकां बरी भलायकी राग सांबाळ म्हूण मागुया. भोव व्हडट्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शुभ वर्तमान परगटूंक आनी पोरजेचो गुवळी जावंक जेजून विचून काडलेलो भाग्योत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाडो दिवन खुर्सार मोरो पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगळ्यांक पूण भोव करून आमच्या गुवळ्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावंक बोड दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्योंत पावलून रोमाकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. जेजू स्वामी म्हूण तुज्या ओंठांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण काळजांतान सोतमानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांतान सोतमानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंठांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं कधीच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली. कित्याक सगळ्यांचो स्वामी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस्त तो. कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर भावार दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय
ताचेर बावार दवरतलीं कशीं? खबर परगटपी असल्या शिवाय आयकतलीं कशीं? आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें? आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता, बरी खबर हाडात. तांची पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा, सरस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मारलां? म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट सावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून बावाट उठपण जावचो. तर हांव विचारतां, तो तुमच्या कानार पडूंक ना बी? दुबावा विरेत, कारण शेकान शेक प्रितुमीचेर ताचो ताळो घासता. संवसाराची शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. देवाचें उतोरें. देवाचे पडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो सभाब गावून जातलो. शेकाचे प्रितुमीचे ताचो ताळो आयकूं येता. सगळीं गावया. शेकाचे प्रितुमीचे ताचो ताळो आयकूं येता. अंतरोळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळप ताच्या हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. शेकाचे प्रितुमीचे ताचो ताळो आयकूं येता. उलोवप म्हणल्यार नाच, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी सेकंड शेक प्रितुमीचेर ताचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमे पर्यंत ताचो संदेश पावता. शेकाचे प्रितुमीचे ताचो ताळो आयकूं येता. शिवर्तमानांक सगळीं उबीं रावया. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलो. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. गालिलेयाच्या दोर्या देगेर चलतना जेजून दोगां भावांक, एकलो पेद्रू म्हणटात तो शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यांत झाडां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात
तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव, ओड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणांनो, आदलो पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो अशें म्हणो, म्हजो हुस्को आनीक क्रिस्तांव जावंक वो न्हय, पूण म्हजो हुस्को क्रिस्तांव आसा ते क्रिस्तांव कशें जियोंक. My concern is not to have more followers of Christ, but that the ones who are there live like Christ. आनी आतांचो पाप साहेब आपलो हुस्को आमकां सगळ्यांक परगट करता. आमी जेजूक परगटूंक जाय आमच्या जिवितांतल्यान. We need to proclaim Christ, otherwise we cannot be called Christians. आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार परगटणार जायना जाल्यार आमी क्रिस्तांव अशें म्हणूंक जायना. आमी कितलीं जाणां आसा एकल्यान आपल्या जिविताचे चालींतल्यान जेजूक परगटलोलो जाल्यार आयज संवसार कितलो बरो आसपाचो. एक तरणाटो अमेरिकाचो स्टुअर्ट लॉंग म्हणून मोंताना ह्या शारांत तो जल्मल्लो. हुशार आनी ताचे मतींत जायतें चलतालें. हांव व्हडलो फामाद जातलों, हांव बरें बरें शिकप करून फुडाराक पावतलों. पूण भितरले भितर ताचें मन कितें तरी खातालेशें. ही वॉजंट हॅपी विथ हिमसेल्फ. आनी एक दीस ताचे मतींत येयलें, हांव म्हज्या जिवितांत जेजूचो पाटलावदार जातलों. ही कल्पना मतींत घोट जावन सेमिनारींत तो रिगलो. शिकता आसतना ताचे बरोबरचे वो ताचे ओळखीचे ताचेर नदर मारून म्हणटाले, वो मस्त भुरगो, ताचें आपोवणें तितलें बरें दिसना. दे वूड डावट हीज वोकेशन. शिकता आसतना मोटराचो एक उपयोग ताका जावन बरोच गंभीर जालो. आरेचें सिनाल ताका पडलें. आरेन पडलो तो, फाटीं सरलो ना. 2007 ह्या वर्सा तो यादनीक जालो. ओदीक मतींत ओदीक काळजान घोट रिगलें, हांवें जेजूक परगट करूंक जाय. आनी जेजूक परगट करपाक जी भाशेन हांव असो जाल्लो आसा, असल्या मनशांक देवाची गरज, असल्या मनशांची सेवा करूंक हांव वावुरतलों. I will look out to reach out to those in need in the peripheries of life. व्हीलचेअर घेवन वरांची वरां खुमसाराक बसून जे कोण ओस्कोत आसा जिवितांत, पातकां आयकून बोगसून जिवितांत ताणें जायतीं बरीं केलीं. आपल्या जिवितांत जेजूक परगट करीत तो रावलो. भाव भयणांनो, आज भाग्यवंत आंद्रे हाची परब करता पवित्र सभा. अखोण जेजूचो इश्ट, शिमावचो भाव,
तो येरांक जेजूशीन हाडटालो. ही वूड इंट्रोड्यूस पीपल टू जीजस. दुसऱ्या दुसऱ्या गांवच्या लोकांक, ग्रेक लोकांक काडून ताणेन जेजू मुखार दवरलोले. आपलें जिवीत जेजू खातीर खर्चून जोरून मरून ओकोण जेजूचो पाटलाव धरतो जालो. वाग्यून पावल वायच्या वाचपांत आमकां उगडास करता. खरें म्हणल्यार आपल्या जिवितांत हांवें इतलो जेजूक अणभवला की म्हाका आनीक जेजू शिवाय जिवीत ना. आय डोंट हॅव लायफ विदाउट जीजस. विथ जीजस देर इज मिनींग इन माय लायफ. देरफॉर इट इज नॉट आय हू लिव बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त जियेता म्हज्या जिवितांत. एक मात हें सगळें घडोवंक हांवें जेजूक अणभवला. The most important step in my life is that I have encountered Jesus. आनीक जो कोण जेजूक अणभवता आपल्या जिवितांत तो देवाचो अणभव that God experience ताच्यानूच आपले जिणेंतल्यान जेजूक परगट करूंक जाता. हाका लागून वाग्यून पावलू म्हणटा हांवें जेजूक परगट करूंक जाय. पूण जेजू म्हज्या काळजांत ना जाल्यार कसो हांव परगट करतलों. परगट केल्लें सगळें आयकनात बरें आसा पूण हांवें जेजूक परगट करपाचें काम हें हांवें फाटीं सरूंक जायना. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी क्रिस्तांवचीं जाल्यार आमी परगटणार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ताचे जिविताचेर आमी नदर मारीन जाल्यार एकूच आमकां मेळटलें. तो जेजूक परगट करता आनी हाका लागून आज आमी हांगा आसा. सेंट फ्रांसीस झेवियर proclaimed Christ by his life. He turned down his dream and he brought about the dream of Jesus to proclaim to the whole world. आयज म्हज्या जिवितांत हांवें जेजूक अणभवला. गोडेक कसलें दूख, गोडेक पिडा, कसलें वायट, गोडेक कितें बरेंपण जिवितांत घडलां तातूंतल्यान हांवें जेजूक अणभवला, देवाक अणभवला आनी होच अणभव म्हज्या जिणेंतल्यान हांव परगट करतां. आनी हो अणभव म्हाका तर आजून मेळोंक ना जाल्यार बरें, कित्याक हांवें तो सोदून काडूंक पडटलो. आनी सोदून काडीसर म्हज्या जिवाक थार आसूंक जायना. I need to have that God experience in my life so that I can proclaim Jesus. दोर मिसाची भेटेंत जेजू आपले मास रगत आमकां वांटीत आसा. हाचो अर्थ कितें? जेजूक बावाडटान तर आमी वळखता, ताका शेवता जाल्यार फुडलें काम जेजू करता. आमच्या जिवितांत जेजू बदलो पाडटलो, आमचें जिवीत नवें करतलो. आमी जेजू जातल्या, आमी जेजूक परगट करतल्या. खास तरेन जी भाव भयणां जांकां अदीक आमची गरज आसा, जी समाजान सांडलेलीं आसा, जांच्या जिवितांत तांचो संवसार कबार जाला, असल्या मनशांक तांचें जिवीत ल्हाव करूंक, आसो हाडूंक, तांचें जिवीत जिवंक तांकां आमी आदारीत जावंक. आमी असलीं सांडलेलीं भाव भयणां लागीं हाडून तांकां जेजूशीन, जेजूचो मोग, बोगसोणें, काकूत, फेकोवणी आनी बरेंपण तांकां फावो जावचे पासत आमी जेजूचे नीज परगटणार जावया. उबी रावया आनी वेळार देवाचें उतर आमी आतांच आयकलां. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत पाडूंक आनी जिवें करूंक आमचो भावार्थ उचारुया म्हणून सोत मानता देवाक, सोर पोदेदार बापा, स्वर्गान आनी पृथ्वीचेर
आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो आंकवार मरितान जल्मलो पोंच प्राता खाल ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो दुसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तान तुवें मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन जेजून म्हटलां मागात तुमकां मेळटलें सोदात गावतलें दारार मारात दार उगडटलें असल्याच बावळतान बोरमाशान भरून आमच्यो गरजो मागणी बापाक उबारुया आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबांनी याज्ञिकांनी आनी मधमाशांनी आपलें गौलीक मुनियारपण पाळतना सगल्यांचो आनी भोव करून जेजू तावन पयस गेलोल्यांचो अदीक हुस्को धरून तांकां जेजूच्या एकवटान सांबाळूंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया आमच्या सरकारी आनी राजनितीक वावुरतल्या फुडाऱ्यांनी आपलें कार्य एक धंदो वो वेवसाय म्हूण सोजमना जावंक आनी आपणाचो फायदो वो दुसरे वेंचणुकेन जिखून येवपाचें मन धरिना जावंक पूण सेवेच्या मनान आपलें कार्य परजेच्या बरेपणा खातीर वेवहारान घालूंक ती वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे बागेवोन आंद्रे आनी सान फ्रांसीस शावेर जेजू बऱ्या गवळ्याच्या पावलांनी चलून जेजूची बरी खबर भियेनासतना शिंपणावंक वावुरले तर तांकां आमी मान दितना तांच्या जिविताची देख आपणावंक आमी वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे आमच्या सामान्य आनी दिसपट्या जिवितान आमी कोणाकूच भायरा नासतना पूण चुकलेल्यांक आनी सांडोल्यांक सोवे उदीक मोगाचे दोयालाचे आनी बोगसणाच्यो सोमोन बांदूंक आनी सांबाळूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे भोव दयाळ बापा चिंबावार्थान आमची कालतिकायन मागणी तुका उबारल्यांत ती तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Somor pita, amci mona somor buia, atmi kunato yar korda, kalsa amci to yar koya, yadnik da karus bejoida. Ami amci chin betuya Krista rogotto kondita Piu kami ai di sauya
जातले मुक्तान मारूंक लागीं सोया Krista rogot पिवून जातले आमच्या आत्म्यांक धादोस कोया म्हज्या भयणी बानो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात आपले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदवा सर्वीस पोर मानून घेवन स्वर्गीच्या बापा भाग्यवंत आंध्राच्या पोरबे दिसाक तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानो आनी तुजे पदवेन बदलली ती देणी परतून घेवन नव्या बोडान आमी बरो हे परी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणीच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावं आनी सासणाक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर्ब काड्यान सोर्ब ताय आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदांच उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक पोरगोट करच्याक तुवें ती दोरमृताचे बुनयादीर तीर आनी गोट बांदून दवरले देखून आतां विस्वासान व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर हे वेळार तुज्या मोगाच्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोळें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
वार्ताचो गूट परगट तुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडूनची काल्स आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता वाखाणटा आनी जेजूची कूड आरोगांत शेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. भाग्योंत आंकुआर मारी देवा माई संगाती तिचो पोती भाग्योंत सुजे, भाग्योंत दोर्नदुता, भाग्योंत आंद्रे, भाग्योंत सांत फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवोल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें शिकयलां. हेच मागण्या वरवीं आमी जेजूचे बरे पाटलावदार जावंक, दुखवलेल्यांक, खोंतवलेल्यांक, ओस्कोतांक आमी आदार दिवन ही जेजूची बरी खबर परगटूंक असलें मोल आमकां जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा तूं सगळ्या वायटांतलीं, विघ्नांतलीं, पातकांतलीं, पिडेंतलीं तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोजकाय, शांती, मोग, बोगसोणें आनी कुडीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वचरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें आज तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो चेताय राजवड चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. कुशालकायेन आनी हांसत्या तोंडान मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची शिली संसाराचे पाप कातुली आमची काकलूत कर देवाची शिली संसाराचे पाप कातुली आमची काकलूत कर देवाची शिली संसाराचे पाप कातुली आमकां शांती दी सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कोडा रगत आमचे वेता ती आमचे जोडटी आनी कास्ताडना जावं पूण जेज काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक बरी भलायकी आनी उपकार दी ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटा ती ह्या उंड्याच्या रुपान जिवो जेजू आमकां जोण एक एकल्याक आपयता आपलो पाटलाव करूं आनी सांडलोल्यांक आसरो आदार सवकार दिवं भावार्थान हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी खरें सुभागी सोमया कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणेंच कोमयांक घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडें करून उबी रावन कोमयांक घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणे बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए Gloria a Gesù,
जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोत्ता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. बापा, दोरदूताच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडूं आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भाव भयणीक जेजूची ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं. सोर पुदविदार देव बाप आनी पूत आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सांडलोल्यांक सोडून काडूंक क्रिस्ताची शांती जेवंक तुमकां धाडटा. सगळीं बसुया. आयची मिसाची भेट सोमरोमल्या पाद्री ब्रिटो ओल्ड गोवा डिनरीचो ताका आनी सो बलिदानान वांटो घेतोल्यान तशेंच प्रवचन केल्ल्या सिमांव रॉड्रिगीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कोणूय कुमसा जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलोलें आसा थंय वचून तें करूंक येता. कुमसाराचो वेळ 2 दिसा सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयचो नोवेनाचो दीस याज्ञिका आनी संस्कारलोल्या दादल्यांक फॉर कॉन्सेक्रेटेड मॅन भेटयलोलो दीस म्हणटूच सांजे 3:30चे मीस आमचो गोवळी बाब सोमोरतलो. चोत्राय दवरची. आयज सांजे कुमसार आसचें ना. फाल्यां डिसेंबराची 1 तारीख क्रिस्त येणाचो पयलो आयतार. फाल्यांच्या दिसा 9:15 वरांचे मीस कॅनन भेटयतले. 11 वाजता पोर्चुगीज भाशेन मीस आसतलें आनी 12:15 वरांचेर मिशन ऑफ दामान मीस भेटयतात जे मराठी भाशेन जातलें. डिसेंबराचे 2 तारीख संस्कारलोल्या ओस्तोरिया पासत भेटयलोलो दीस. त्या दिसा खेरीत मीस आसतलें सांजे 3:30 वाजता. चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 2 तारखेर सांजे आदेसाक तशेंच डिसेंबराचे 3 तारखेर आख्खो दिसभर कुमसार आसचें ना. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15 आनी 8:30. दोबाजीक मीस 10:30 जे इंग्लीश भाशेन जातले. दनपारां 12:15 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. मागण्याक सगळीं उबी रावया. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोदी मागता. जोण एकल्यान आपल्याक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदी ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन.